वेंचणुकीचो काउंटडावन सुरू जाला. वेंचणुकेक 8 दीस उरिल्ल्यान वेंचणुकीचे रणमाले नेटान पेट्टात. कांय दीस उरिल्ल्यान दारादारांनी भोंवपाचो प्रचार वेगीच कवळपाचो उमेदवार यत्न करतना दिश्टी पडटात. पळयात. सरकार परत भोवमतान सत्तेर हाडप ही भाजपाक अग्निपरीक्षा जावन रावला आनी उमेदवारांचेर ही व्हडली जबाबदारी जावन रावल्या. साळगांवचो भाजपाचो उमेदवार जयेश साळगांवकर आनी थिवीचो भाजपाचो आमदार निळकंठ हळर्णकार नेटान मतदारांचो कौल घेवपाक सुरवात केल्या. खूप बरी चल्लेली आसा आणि खूप बरो प्रतिसाद आमकां लोकां कडल्यान मेळटा. आमच्यो 5 विलेजीस कंप्लीट जालेल्यो आसा आनीक आतां 6वी विलेज रेजमागूज विलेज आमी फाल्यांच्यान स्टार्ट करतले. श्री शांतादुर्गेक ते पांया पडून थंय नाल्ल दवरून रेजमागूज एंटायर विलेज आमी करतले. आनीक खुबसो आमकां प्रतिसाद आमची रेजमागूज विलेज म्हणना फुडें इट इज माय होम टावन. हांगासर म्हाजें घर आसा वेऱ्या आनीक सगळ्या लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा. म्हाका सांगपाक दिसता की आयज श्रीपाद भाऊच्या येण्यान आमच्या प्रचाराक आनीक एक नवं चैतन्य येयल्लें आसा. श्रीपाद भाऊक मानणारे हांगासर खूब लोक आसा, फॅन्स आसा म्हणटा हांव. म्हणजे नॉट ओन्ली फॉलोवर्स श्रीपाद भाऊचे, पण श्रीपाद भाऊचे जे कामाचे आणि तेचे व्यक्तिमत्व जे आसा, ओवरऑल पर्सनॅलिटी ऑफ श्रीपाद भाऊ इज लायक्ड बाय एवरीबडी. उत्तर गोवा मतदारसंघाक म्हणजे पार्लमेंटरी म्हणजे म्हज्या मतदारसंघाक भोंवपाक सगळ्या मतदारसंघाक वचपाचो चान्स मेळ्ळो आणि ह्या सगळ्या दौऱ्याक आज जसो बाब जयेशाक रिस्पॉन्स मेळटा सगळ्या मतदारसंघाक अशाच पद्दतीचो रिस्पॉन्स मेळटा. हांव तुमच्या सगळ्या कार्यकर्त्याच्या मना पासून अभिनंदन करता आणि तुमकां धन्यवादूय दिता की शेवटी कार्यकर्तो ही आमची बेज, भारतीय जनता पक्षाची बेज. तो सक्षम असलो की पार्टी सक्षम जाता आणि तुम्ही सगळे येवन भारतीय जनता पक्ष सक्षम केला आणि हाज्या फुडेंय घट करतले आणि बाब जयेशाक जवळ जवळ बहुमतान हांगासरल्यान निवडून हाडून तुमचे जे कितें हें आसा तें दाखोवन दितले असो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. गोंयांत TMCची येयल्या हे आमी गेल्या स्टेट इलेक्शन जे वेस्ट बेंगॉल जाल्लें तेन्ना जे तरेन लोकांचेर गरिबाचेर जो अत्याचार जाल्लो, हिंदू धर्माचेर जो अत्याचार जाल्लो हे सबंद देशान कोण सहन करचे ना. हे युजली नॅशनल टेलिव्हिजनाचेर सदांच दाखयताले. उजो घालप, मारप, अत्याचार करप, रेप करप आनी हांकां गोंयांत कसोच थारो जावचो ना. आनी ही सुरवात तुमी पळयलां आसतलें की एका नागरिकाचो जो वीक पॉयंट पळोवन हांकां रस्त्यार सोरो दिवन मोबायल घालूंक लायताले. तांकां बाकीचे खंयचे तरी अमले पदार्थ म्हणटा ते म्हाका याद नाका, आमी त्या वेव्हारांत ना, असले दिवन खंय तरी रस्त्यार हाडून शिवीगाळ करूंक करपाचें हें पळयलें जाल्यार गोंयचे लोक हे पक्षाक कशेंच थारो दिवचो ना. दुसरे वटेन काँग्रेसय खंयच फाटी ना. तिसवाडीचो भाजपाच्या बाले किल्ल्याक खावटे घालप ही काँग्रेसीचें लक्ष जावन रावला. देखून सांताक्रूजचो काँग्रेसीचो उमेदवार रुदाल्फ फेर्नांडीस आनी सांत आंद्रेचो काँग्रेसीचो उमेदवार एंथनी फेर्नांडीस हाणें प्रचाराक नेट धरला. ग्राउंड जायचे तेन्ना आमच्या टायमार आमी 2 ग्राउंड मेरशे आनी कालाफ्रा गेलो आनी इमेज जेन्ना हात घालून काम करपाक ऑलमोस्ट 50% गेल्लो आमी. त्या टायमार हिंगा मातशें पॉलिटिक्साक लागून तो उरलो, पंचायतीच्या फाटल्यान गेल्लो. आतां ह्या गांवांत आमकां 2 ग्राउंड जाय कित्याक हिंगासर चड भुरगे आहा आनी तसोच युथाचोय प्रॉब्लम आहा. युथाचो प्लस हिंगा बाजार जावं, प्लस हिंगा हेल्थ सेंटर जावं, ह्या लोकांक चड गरजेचो. आनी हे सगळे हांव आमच्या लोकांक घेवनूच हांव कोतलो आनी 100% कोतलोच हांव. आनी तसोच हिंगा एक व्हडलो प्रॉब्लम येयलो म्हणटा तो गार्बेजीचो. आतां इतल्यान गार्बेज हाडून उडयल्या, कोण खबर घेयना, कांय ना. आनी हिंगासर धाकट्या भुरग्यांक तर अशें दुयेंस लागत जाल्यार कितें जावंक शकता. एका भुरग्याक दुयेंस आपली दुसऱ्याक लागता. लोकांक हांव अपील करता, आयज हांव पयलेच फावट गोंय असेंब्ली इलेक्शनाक उबो रावलेलो आसा. म्हाका एक चान्स दियात, 5 वर्सांचो एक चान्स दियात. 5 वर्सां म्हाका काम करूंक, आमच्या सातारा मतदारसंघाक काम करूंक एक चान्स दियात आनी पळयात टोणी कसो तुमचे पासत वावुरतलो. जरी तर टोणी कडेन 5 वर्सांनी काम जायना जाल्यार टोणीक तुमी निवडून हाडनाकात सेकंड 5 वर्सां. आयज सिल्वेराक तुमी 20 वर्सां निवडून हाडलो. हाचें काम कितें तुमी लोकांनी पळयलां. म्हाका 20 वर्सां नाकात, म्हाका फकत 5 वर्सां दियात. जे सिल्वेरान 20 वर्सां करूंक ना
तें टोणी करून दाखयतलो. गोवा 365 ची रिपोर्टिंग टीम.